यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक मेगल नमस्कार आमगेल जीएसबी समाजाचे द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कुकिंग कॉम्पिटिशन अरुणा मसाला प्रेजेंट्स जीएसबी शेफ नंबर 1 पवर्ड बाय आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड एंड डीबीएस या कुकिंग कॉम्पिटिशनाचे ऑडिशन्स जाल्ले ऑडिशन्स जात तरी आमगेल जजेस कोण पुरो आसा ती तांगेले स्पेशालिटी डिश सिग्नेचर डिश तांणी केल्लेले आसा ते एपिसोड्स पुरा तुम्ही पळयला म्हूण हांव लेखता आसा पळयलेले मात्र न्ही एपिसोड्स पळोवन तुम्ही तुमगेल घरान ते ट्राय केला म्हूण हांव लेखता आसा तशें जावन न्हू आनी मुखारचे एपिसोड्सान तूं कसो पुरो आसता म्हूण कळका जाल्यार स्टे ट्यून पळयत रावपाची सो आज स्वल्प मुखारचे एपिसोड्सान तूं आमी आमगेले ऑडिशन्स कोण पुरो कंटेस्टंट सिलेक्ट जाला की हांक मेळया हांक मेळ न्हू हांगेलो तूं ऑडिशन्सा विशयान आमी इंटरॅक्ट करुया आनी कसो पुरो डिश केल्लेलो आसा ऑडिशन्सान तूं तांगेल कुकिंगा बॅकग्रावंड कसो जाला आनी कसो पुरो एक्सपिरियन्स केला हे पुरो विशय आमी तांकां मेळ न्हू तांगेल्या दोकून तिळून घेवया सो आतां नेक्स्ट आयच्या एपिसोडान तूं आमगेल्या सार्थक नायक म्हूण एक कंटेस्टंट आसा ती हांणी ऑडिशन्सान दोकून सिलेक्ट जावन नेक्स्ट राउंडा सिलेक्ट जाल्लेली आसा ती तशी आज आमी हांक मेळ न्हू हांगेल कसो एक्सपिरियन्स जाल्ले ऑडिशन्सान तूं म्हूण पळया मिगल नाव सार्थक गजानन नायक म्हणून हांव शेफ नंबर 1 पार्टिसिपेट केलेल्या सेकंड राउंड सिलेक्ट जाला ह्या अम्मान सांगेल म्हाका हांव सिलेक्ट जाला म्हणून इता म्हळ्यार हांव कॉलेजा मस्त बिजी आशिल्लो न्ही पुरा सो अम्मान सांगेल तूं सिलेक्ट जाला सेकंड राउंडा म्हणून सांगून हांव खंयची डिश प्रिपेर केलें म्हळ्यार काजू पिस्ता रोल म्हणून हांव फूड केला त्या सो तिकले म्हाका अभ्यास आशिल्लो करून काजू पिस्ता रोल मुगल एरा दुखून येयल्या दे वेर नोन फॉर देअर culinary एक्सलन्स आनी तेन स्वीट तांगेले एनी खांड तांगेले डिश तांगेले पुरा शाही नाव म्हूण येता सो दीस वन ह्या काजू पिस्ता रोल वरे ना रॉयल स्वीट म्हूण सांगूं येता बिकॉज त्या काजू पेस्ट केलेले तेजे पिस्ता हें केलेले पुरा दोनी ओट्टू कुक करून तांचे रोल करून त्या दॅट एक्सलन्स इज वॉट made Mughals best in their food आणि हांव केलेली इन दॅट सेन्स ओनली हांव करतना लायक करून बैसून त्या कूक करचे त्या पुरा केला लायक करून टेस्ट आनी पुरा केला So can we have sure नर्वसनेस म्हाका कसं तिकलें म्हूण जाय न्ही स्टेजार वतना इता म्हळ्यार हांव culinary स्कुला शिकतना तांणी म्हाका सांगता कशें प्रेजेंट करता कसं करता कशें प्लेटींग करचें कसं सांगता तांणी निमगेतन क्वेश्चन आनी पुरा म्हूण सांगून सो नर्वसनेस म्हूण म्हाका तिकलें कसं जाय न्ही जाल्यार थोडे आशिल्ले जजेसान वरेन म्हाका लायक करून उलयला मिगलो त्या कशें केलें प्रिपेरेशन कशें जालें तुगेलें म्हूण पुरा सांगून तेक जणय जजेसांनी लायक करून उलयला हांव मस्त थँक्स दिता तांकां आनी यूथ ऑफ जीएसबीन ह्या इनिशिएटीव घेतिल्ले वरेन हांव मस्त एप्रिशिएट करता सर Hi, तुमचं नाव कशी हांव सार्थक नायक and how old are you, Sarthak? I'm 20 years old. 20 years old. So what have you got for us? This is my take on a pista roll. This is pista crumble kaju roll.
Okay. So it's not a typical pista, like the roll you get inside, it's pista crumbled and then it's rolled. So yeah. So is it, does it come with a stuffing Oh yes, it's stuffed inside. stuffed in? So how long did it take for you to prepare it? This took me around an hour and a half almost. Okay. Judges and Varen mak mast support केला तू next round हो चुका like कौन केला तू मैं केलल sweet तू बारी like कशी लाय म्हणून पुरा सांगून तशी जज केला like कौन जज केला कसं mistake असेल पुरा find out केला समजशील पुरा सांगला Sarthak nawa, ऐसा Sarthak कसं बोलणार सर आव मणिपाल शिकतस आणि पण आमचं स्टुडंट स्टुडंट आहे कसं बघ शकतास तू बक्षा culinary arts कोण खंयची इयरान तसं आव final year अस final सो तुगेला फेवरेट cuisine जेव कसं नाही असं की असं आव interested I mean confectionery and Indian cuisine कन्फेक्शनरी आणि इंडियन basically तो आता या पिस्ता रोल म्हणतो केला right सो एक टेक्स्चर येवच्या खातीर तू एक शुगर वेगळं केलं बस use केलं कशी केलं म्हणून एक सांगत की संशय कर well एक म्हळ्यार 1:1 sugar and water त्या melt पण तरी I put 2 cups of cashew flour in some almost 2 cups of त्या cook करून त्या थोडे melt तरी then I roll it out then pista crumble घालून मी roll करतो सो या cashew roll with pista crumble is the name of the dish. yes Alright. आनमान वरेन म्हाका मस्त अप्रिशिएट केला या कोचुका शेफ नंबर 1 यूथ ऑफ JSB त्यांनी या करत प्लॅन करत असायची वचुका म्हणून सांगून फर्स्टाक हांव सांगला म्हाका कॉलेज असं म्हाका मस्त टायम घेवचो जायना म्हणून सांगून कसं म्हणाले हागेले एक पॅशन कशी आयली म्हणून ते एक दीस हाणें आमगेला सांगलें त्या कोविडा टायमार घर कडेन विंगर कसले फुरसत आशिल्ली न्हू तो मस्त डिशेस पुरा ट्राय करतालो सो एक दीस ताणें अशें सांगलें हांव culinary आर्ट्सा वचका म्हणला म्हाका तें लायक जाता म्हाका तातूंत इंट्रस्ट आसा म्हणून तेन्ना गेले PUC मात्र PUC जावन हांव ताका वता म्हणालो म्हळ्यार हांव कसले आडीन कित्याक म्हळ्यार खंय वय आमी तूं CA करी नाजाल्यार MBA करी म्हणचे बदलाक ताका कसले इंट्रस्ट आसा की तातूंत तो तागेले शिकवण मुखार सुवा म्हणून आमी सपोर्ट केले ताका culinary आर्ट्सा भितर घाले वर्कशांत तूं culinary आर्ट्स करता फायनल इयर आसा अमान निमगेल फर्स्ट तू कसा करता कश करता कोण पुरा जजेस पुरा गोतो आसा तुका म्हणून सांगून सांग ना त्या पुरा पळयता व कसं म्हणून करता म्हणून सांग तेन्ना आनमान सांगला तू मस्त लायक करता तू सिलेक्ट जावं नेक्स्ट राउंडांनी पुरा म्हणून सांगून तशें म्हाका थोडें हें आयलें हाका सान दोकोनूची एक कुकिंगान तो इंट्रस्ट आशिल्लो सान चेडू लायक अड्डेस वर्स कितकी सोय खान तुच्या सूर केलेलो ताण फस्ट सो थंय दोकून म्हाका कळ्ळें की ताका किचनांत मस्त इंट्रस्ट आसा म्हणून सांगून सो एवरी टायम तेच म्हाका हेल्प जाल्लें ताका चापोवच्या म्हाका एक कारण जाल्लें एवरी टायम एग्जाम आसल्यार वरेन हांव ताका आपोवचें आशिल्लें कुकिंगाक अरे बाबा ह्या कट करून दी ह्या कांतून दी एक कसले एक हेल्प हांव तागेला घेत आशिल्लें सो ताका तें इन्स्पायर जाल्ली की गोतना बट तागेले सिलेक्ट तागेले फ्युचर हांतूची करता असो म्हणून खुशी जाल्लें सो आमी एक मॉरल सपोर्ट पुरा करता आसाची सो तेची लायनांत एक सक्सेस जावो म्हूण एक आशा देवा लागीं प्रार्थना तेची मुखार संचंद करून करो खंयचेय कॉम्पिटिशनाक कसले आसल्यार पार्टिसिपेट करो म्हूण एक आशा जजेसान वरेन म्हाका कशी जाल्ला डिश पुरा लायक करून सांगला मिस्टेक वरेन फायंड आउट केला आमी गेल्या कशें केला समजशिल्ल्या त्या पुरा सांगला आनी जजेस त्यांनी लायक करून सांगता त्या मिस्टेक कशी तू रेक्टिफाय करूं येता आनी कशी तू सम करूं येता आनी हाऊ कॅन यू इम्प्रूव योर डिश इवन मोर प्लेटिंग तू कशी लायक करून करूं येता न्ही पुरा सांगून तू वय तू किती या चूज केलं डिश म्हाका म्हळ्यार कसं स्वीट करूया म्हणून लेखलां फर्स्ट कसं करतना सो फर्स्ट टायम मिगेल मान आयली
सो पिस्ता रोल पुढे जाऊन खावा शकतो तर पिस्ता क्रम्बल ଆଉ काय सध्या तर काही मला थँक्यू तू सांगेल तू साखर मेल्ट केलं म्हणून सांगेल की त्या तुकडे साखरेचे तुळेचे तोंडा मिळतं असं साखर इज इट वेल मेल्टेड ऑर इट इज चेकआउट या येऊन असं त्या साखर तरी मिळून जाईनच ज्ञानेश आज केलं की आज केलं सकाळी किती वेळ लागतो का 1.5 घंटाला 1.5 ಗಂಟೆ लागला ओके नॉर्मली चेडवांक स्वीट म्हळ्यार थोड्याची मागशी तो स्वीट तू स्वीट खावची मागशी की आमकां स्वीट खावच खातीर तू केलाय स्वीट करता घरात खावयचं सो तू खाते की ओके शेफ नंबर 1च्या फुडल्या एपिसोडवरून 7 एपिसोड आशिल्ले आतां पुरा पळोवन जाला मस्त खूश आयल म्हाका पळयतना लायक दिसल्या पुरा याद येता युतो GSB मस्त एप्रिशिएट करता म्हणून सांगून ओके सो आमगे कंटेस्टेंट नंबर 2 हानी आतां टेस्टिंग सेशन जावन आयलेची सो पळय हांगेन एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हूण सो कशें आशिल्लें तुमगेलें एक्सपिरियन्स सुरवे स्टेजार वतन म्हाका थोडे हात कडकडे ट्रे धरता ओके मागीर स्टेजार वतन ते पुरा दवरून जातरी हांव जाग्यार वचून तरी थोडे कंफर्टेबल सो क्वेश्चन्स आनी एंगेज करतना कम्फर्टेबल सो कशें दिसता तुमगे सिलेक्शन जाता की होप पळोवका टफ कॉम्पिटिशन आशिल्लें टफ कॉम्पिटिशन आशिल्लें ओके being one of the youngest I think I have a chance so being one of the youngest one yes okay so let's see yes wish you all the very thank you under pressure calm and focused कशी करूयेत म्हळ्यार तूं फर्स्ट त्या तुवें सराउंडिंग पुरा क्लीन आसूं का तुवें स्टेशन क्लीन आसूं का if there's a clean station you can think clean म्हणून तें आसा आनी अंडर प्रेशर हांव कशी हें करता म्हळ्यार नायफ लायक फेस्तांत आनी उज्जो त्या दोन म्हाका तो घडयता सो त्या दोनी हांव मस्त अंडर प्रेशर मस्त आसल्यार त्या दोन पळोवन आय विल गेट माय सेल्फ आवट येता म्हळ्यार ताजे केलो जाणां भंय म्हूण आसा हांव त्या एम्ब्रेस करून घेवचें त्या म्हगेल्या फ्युचर म्हूण सांगून हांव अपकमींग राउंड्साक कसो पळयतास म्हळ्यार कॉम्पिटिशन कशी टफ आसा कॉम्पिटिशनान तूं कोण पुरो आसा कशी तांकां कशी कंप्लीट करूं येता न्ही पुरो सांगून आनी हांव प्रिपेर जावन आसा कसा येयल्यार प्रिपेर जावन आसा करूं येता कसो म्हणून कुकींग म्हगेलें पॅशन मात न्ही म्हगेलें फ्युचर वरेन म्हूण सांगूं येता culinary स्कूला शिकोवन हांव शेफ जावंक म्हूण आसा ह्या पॅशन म्हाका येयल्या अमान वसऱ्या पोवन ह्या करी त्या करी म्हूण पुरा कशी खाण ह्या कशें करचें उपकूर कशें करचें न्ही पुरा सो तें देखून म्हाका येयल्या हांव तेंच कंटिन्यू करूया म्हूण लागतास ओके बाय यू चोज दीस प्रोफेशन तू ह्या नॉर्मली पुरा चेडवांक इंजिनियर जेवो डॉक्टर जेवो ज्या म्हणटा तूं मणिपाल वचून ह्या एरियान तूं कसलो शिकता हांव म्हळ्यार विंगड जावन आसूं का म्हूण केलां सो आय वॉन्टेड टू गो फॉर समथींग वीच नॉट मेनी पीपल हॅव गॉन फॉर ताचे खातीर हांव culinary आर्ट्स म्हणून चूज केलें हांव फर्स्ट राउंडाक सिलेक्ट जाल्लेची म्हाका एक खूश आयल्या हांव फर्स्ट राउंड सिलेक्ट जाल्लो अम्मा सांगल्या
अण्णा सांगला सो अम्माना सांगील म्हाका सिलेक्ट जाला म्हूण तूं सो हांव लायक कॉम्पिटिशन आसा तूं हांव लायक कोण करता म्हूण सांगून ह्या यूथ ऑफ GSBन केलेल्या एक इनिशिएटीव लायक जाला आमगेल वर्सारी आशिल फुडें तांतू एरेन पार्टिसिपेट केला बट आय फेल्ट दॅट वॉज मोर ऑफ पॅशन अँड ह्या शेफ नंबर 1 मोर ऑफ अ कॉम्पिटिशन आमी टॅलंट दाखोवका म्हणून आनी टॅलंट दाखोवच्या आनी पॅशन दाखोवच्या मिगेल लाका 2 विंगड एरिया शेफ नंबर 1 कॉम्पिटिशन तो फर्स्ट लेवल तो तंतू ताणें विन जावन येयला आनी मुखार सून तागेले मुखावेल लेवलाकय ताणें लायक करून कॉम्पीट करून तागेले विक्टरी खातीर हांव ताका मस्त म्हगेले विशेस आसा आय विश हिम ऑल द बेस्ट. What was your parents' reaction? तांणी सांगेल तूं कसं जाय कर बट समाज फ्रेंड्स अँड फॅमिली हांव मस्त कूक करता खावची पयस चड म्हाका खावचा इश्ट आसा आनी चडती म्हगेल्या फ्रेंड्स अँड फॅमिली तांणी पुरा वेजिटेरियनाची सो हांव चडती तांकां वेजिटेरियना करचें आन आमा वरना वेजिटेरियना करचें चड अम्मान सांगली तशी सॅटर्डे संडे म्हाका सोडला म्हूण सांगून आनी तांणी सुरे कसं नाही वायट जायनी म्हणून सांगनाशिल्लें समज जाला मीठ मिरसांग पुरा समा आसा म्हणून पुरा सांगून आनी नवे टिप्स अँड ट्रिक्स एक्सपेरिमेंट कशें करचे किचनांत म्हळ्यार हांव खंयचेय एक्जिस्टींग मेन्यू लायक कसं नाही फूड केलेलें आशिल्लें तेंच हांव मॉडिफाय कशें करूं येता कशी मिगेल टच दिवं येता कशी हांव इम्प्रोवायज करूं येता म्हणून म्हाका त्या मना येता सो त्या करता करता मस्त कडेन एक्सपेरिमेंट केला तंतू फेल वरेन जाला तंतू लायक रिजल्ट वरेन आयला आनी टेक्निक्स कसं म्हळ्यार किचनांत तूं पेस्कात केन्नाय शार्प आसूं का अ ब्लंट नायफ कॅन नेवर कट एनीथींग शार्प आसल्यार पुरा सट पुरा कट करूं येता कटिंग बोर्डा मुळा या अंगोल आसूं का स्लायड जायन अशें करता कडेन आनी मन दिवन काम करता तुगेल्या कशें नाही करता आसतना मन दिल्यार ते चांग रिजल्ट भायर येता कशें नाही चड उण जायना म्हणून सांगता. Wish you the best. I hope more students look at this also as a career option, which and where you can become more successful as well. Thank you. The winning and it's up to his talent. मागीर आतां एक वर्कशान तो शिकता आसा फायनल इयर तो सो तांतूय एक लायक कोन प्रोग्रेस जावन भायर येवो म्हूण एक विश आसा आनी आतां जाल्यार हांगा आयल्यार जाल्यार ताका एक इंट्रस्ट आसा कूक करूंक सॅटर्डे संडे हांव कोरोना टायमार ताकाची दिवची आशिल्ली किचन सो तोची एक स्पेशल कसलेंय करून खावयत आशिल्लो आमकां यूथ ऑफ GSB हिच्यान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला पुरा जनाक सो थँक्स म्हणून तांकांय सांगता ग्रेट इनिशिएटीव म्हगेलो पूत तांतू वन ऑफ द कंटेस्टंट तशें फर्स्ट राउंडान तो सिलेक्ट जावन सेकेंड राउंडा वता आसा मेनी राउंड्स आर देर इन दॅट सो द स्पॉट कॉम्पिटिशन आसच्या पुरो सो ताका बेस्ट विशेस सांगता मुखार सून लायक कोन्न कॉम्पिटिशनान तूं तागेले स्किल्स दाखोव सो बेस्ट विशेस.
सो पळेल नव्हे आईचे एपिसोड ಅಂತೂ आमगे एक कंटेस्टेंट कोण सिलेक्ट जालांकी हंगेल विषय ಅಂತ आम्ही पळयला सो अशीची आनी मुखारी कोण पुरा कंटेस्टेंट्स नेक्स्ट राउंड सिलेक्ट जालांती हंगेला आम्ही इंटरॅक्ट करू असं इंटरॅक्ट करून हंगेल पुरा एक्सपिरियन्स ऑडिशन्साचे आम्ही घेवचा असं सो पळयत राब्याची तुमकां खंयचे एपिसोड मिस करू ना जाल्यार आमगे युट्यूबाचे आनी फेसबुकाचे नोटिफिकेशन ऑन दवराती खंयचे एक एपिसोड रिलीज जाल्ली कुडले तुमकां नोटिफाय जाता पळयत राब्याची मिस करू नका ती थँक्यू